जो इन्सिडंट जालो ग्रामसभेक खंय तरी एकूच सायड सगळे कडेन व्हायरल जाली। पूण जेन्ना तुमकां हांव सांगपाक जाय की हे सगळी सुरवात ग्रामसभा सुरू जावच्या पयलीं जाल्ली। खंय तरी जेन्ना हांव एंटर जातालो भितर ग्रामसभेक तेन्ना ह्या इनासियो फर्नांडिसान म्हाजे कडेन खंय तरी एक रॉंग लँग्वेज यूज करून सुरवात केली आनी जेन्ना हांवें ताका परतें विचारलें तेन्ना खंय तरी म्हाका हात घट धरप आनी धुकलप असो हो सगळो प्रकार जालो। तो टायम गेलो, ग्रामसभा सुरू जाली आनी पूर्णपणे ग्रामसभा डायवर्ट करप आनी पूर्ण गांवाक म्युजीक नाका अशें तो जेन्ना करपाक लागलो तेन्ना हो सगळो फुडलो इन्सिडंट घडलो। की ट्युरिजम म्हणटा तो आमचो गांवचो बॅकबोन आसा आनी म्युजीक इज एन एसेन्शियल पार्ट ऑफ ट्युरिजम। खंय तरी एक रॉंग मेसेज सगळ्या गोंयभर हे लोक काही लोक पसरयतात, स्वताक एक्टिविस्ट म्हणून प्रोक्लेम करतात बट दे आर एक्स्टॉर्शनिस्ट। आज असे इन्सिडंट जाल्या की खंय तरी लोकांच्या रेस्टॉरंटा भायर 7:30-8 वचून उबे रावप आनी तेंच्या कडेन मागीर पयशे डिमांड करप हो प्रकार खंय तरी थांबपाक जाय। स्लो टायडाचो ओनर हे तुमकां सांगलां हांवें। म्हाका काल इनासियो फर्नांडीस ह्या मनशान एक व्हिडिओ काडलो आनी इंस्टाग्रामाचेर व्हायरल केलो की बाबा हांगा इनलिगलिटी चलता, ते म्युजीक जे चलता लावड चलता, शेजाऱ्यांक त्रास जातात, कसले रिकॉर्डिंग केलें जे आमी एगेन्स्ट लॉ वचना। म्हाजें रेस्टॉरंट जें आहा इट इज अ पिसफूल रेस्टॉरंट। म्हाज्या खंयच्याय शेजाऱ्यांक विचारचें की बाबा ह्याच्या म्युजिकाचो घरान कोणाचो आवाज येता नाल्यार आमी सनसेटाक बजयतात। तर काल हो खंय तरी 7:30 येयलो आनी व्हिडिओ काडलो आनी खंय इंस्टाग्रामाचेर व्हायरल केलो आनी म्हाका खंयचोच तरी पयशे मागता म्हणून हेजे मॅसेज येयली बाबा अमको अमको येयला आनी पयशे मागता। तर आमी ताका विचारूं तर तो म्हणटा तुका आपूण दाखयता कितें पळय तें। तर होच इन्सिडंट हेच्या पयलीं थोडे वेळ ते थोडे दीस पयलीं दुसऱ्या सायटीरूय जाल्लो। आमी तांकां सांगलें कितें बाबा 10 पासून आमकां परमिशन आहा, सो आमी 10 पासून आमचे ड्रेसीन जे गव्हर्मेंटान दिला त्या परमिशना प्रमाणे वाजयतात। सो तुमी थंयसर येवन 7-8 येवन ते बंद करपाचें ना।